हत्तीच्या मरणाचे कारण अजूनही स्पष्ट जावंक ना। हत्तीक वीख घालून वा लायटीचो शॉक दिवन मारिल्ल्याचो रानाखात्याक दुबाव आसा, ते दिश्टीन तपास सुरू। कारवार जिल्ह्यातल्या हळ्याळ तालुक्यात येवपी साम्राणी वनक्षेत्रात काळी नदीचेर बोमनहळ्ळी हे धरण आसात आणि या धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाण्यात तरंगतना एका हत्तीचो मृतदेह आढळून येयल्लो आसा। तेका लागून वन विभागात खळबळ माजिल्ली आसा, तसेच स्थानिकात भीतीचे वातावरण निर्माण जाल्ले आसात। जेन्ना सकाळी स्थानिकांनी त्या हत्तीक तरंगतना पळयले त्या वेळाचेर तेंच्यांनी वन विभागाक तेजी माहिती दिली। त्यानंतर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी वचून तेजी पाहणी केल्ली आसा, तेजो पंचनामा केल्लो आसा आणि पाण्यातल्यान तो हत्ती आसा तो भायर काडिल्लो आसा। हो हत्ती सादारण 9 ते 10 वर्सांचो नर हत्ती जावन आसा। तेजो मृत्यू हो विषबाधा किंवा पाण्यात बुडून की आनीक हेज्या कारणान जाल्लो आसा हेजो तपास सध्या वन विभाग करीत आसात। घटनास्थळाचेर पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांक आपोवन त्या हत्तीची शवचिकित्सा केल्ली आसात आणि तेजेतले काही जे बॉडीतले काही जे पार्ट आसात ते पुढील तपासणी खातीर फॉरेन्सिक लॅबात धाडून दिल्ले आसात। जो फॉरेन्सिक रिपोर्ट येतलो त्या वेळाचेर ह्या हत्तीचो मृत्यू कशामुळे जाल्लो आसा हे सामोर येतले। मात्र सध्या ह्या हत्तीचो मृत्यू कसो जालो याचो शोध कर्नाटकाचे वन विभाग घेत आसात। पुरोडा खातीर हळ्याळसून प्रमोद पोंडे।